तोच धरलो दयाभाई नाव काढलंय म्हणून हांव सांगता. काँग्रेस जी आहा पळय न्ही फुडल्या 40 वर्सांक सत्तेर येवंक शकना. तुम्ही म्हणटले कित्याक काय म्हणून बरोवन दवरा. तेंच्यांनी 1700 कोटीची तांकां इन्कम टॅक्साची नोटीस येयल्या. 1700 कोटी तांच्यांनी दुकान बंद केलें. आमी अबकी बार 400 पार जे म्हणटा पळय न्ही ते वगीच म्हणना. पुराय देशात आज मोदीजीची लहर आसा. पुराय देशात डबल इंजिन सरकार जे आसा 100% येता. तेंच्यांनी आपले शटर बंद केला. 135 कोटी जे आसले पळय न्हू तो अकाउंट सीज जालो. म्हणून तेंची परिस्थिती हांगा न्हू पुराय देशात कठीण जाल्ली आसा. तेका लागून हांगासर उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान मातशे हेवटेन तेवटेन प्रत्येक कडेन वचपाचो ते प्रयत्न करतले. म्हाका तितून वचपाचें ना. बट हांव निव्वळ विचारता की काँग्रेसीन गोंया खातीर कितें केलें हें तेंच्यांनी सांगचें. तांचेंय डबल इंजिनचें सरकार आसलें 2004 पासून 14 पर्यंत आनी आमचेंय सरकार आसा डबल इंजिनचें 2014 पासून 24 पर्यंत. आमी 35,000 कोटी रुपया गोंयांत मोडले. हांव डायरेक्ट पयशे मोडले तितकेच सांगता. जाल्यार म्हाका रमाकांत खालपान सांगचें की 2004 ते 14 पर्यंत कितले हजार कोटी रुपया मोडले ते. तेणी एखादो प्रोजेक्ट म्हाका सांगचो 2004 पासून 14 पर्यंत हो प्रोजेक्ट आमी गोंया खातीर केंद्रा कडल्यान हाडून केलो. नाजाल्यार हांव 20 ते 25 प्रोजेक्टांची वळेरी वाचता पयशा सहीत. तेणी जाहीर करचें पेपरा खातीर तेणी गोंया खातीर कितें केलें तें. हांव अशें जाय म्हणून हांवें म्हटलें म्हाका प्रोजेक्टांची नांवां आनी प्रोजेक्टाचेर उलोवपा लावनाका. म्हाका एक वर पावतलें ना हांव प्रोजेक्टाचेर उलयत रावत जाल्यार. त्या खातीर आयज पर्यंत काँग्रेसीन एकूच काम केलां. लोकां मदीं जातीभेद आनी धर्मभेद केला. तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं कॅथलीक हें सांगलें आनी मतां मागल्या. आमी जातीभेद करून मतां मागना. आमी विकासाच्या आधाराचेर मतां मागता. आमकां ह्या देशाचो विकास केला तो पळयात आनी आमकां मतां मारात. आमी सांगता आसतना आमकां 4 पिलर लागता. फक्त आमकां 4च जाती लागता. एक नारी शक्ती, दुसरे युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आनी चौथे गरीब कल्याण. महिलांचे कल्याण करपा खातीर वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी हर घर नल से जल फुकट जी योजना दिली ती बायलां खातीर केली. कित्याक बायलांक जेन्ना 1.5 आनी 2 किलोमिटर वचून उदीक जेन्ना हाडचें पडटालें म्हणजे एक कळसो हांडीर आनी एक कळसो तकलेर बाकीच्या राज्यांनी 4-4 किलोमिटर